शिंदुका गोळोयली ओ बाई तूप देऊन म्हाका वायटुका मागोना बरें मागता तुका म्हाकाच घात केला तितलोच पुरो दुसऱ्याक घात करिनाका म्हाकाच घात केला तितलोच पुरो दुसऱ्याक घात करिनाका ना इंटरव्यू करता म्हणटा होय होय ओके थँक्यू पावले गे येतो आज ह्यो कितलो बेग कित्याक जालो काय आमकां येवल्या काय आयज पुणेंतल्यान थोडी सर्वीस Moșan bitul sorok să te tușa gara. प्रेमिवा यो 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 कसं असा जायते त्या पण पावलं तुमची आठवण तुम्ही मुशी वाटे पाहुणा देखू. काय सांग तुझ्या वाटे तुझी खबर घेऊया म्हटले. आपल्या कशी असा तुझी बोलायची. कंट्रोल असा नाही तुझी दायबे. प्रेमिवा रिटायर्ड मनीस म्हणजे 100 दीस सोडले आणि थोडे दीस उरले होय आता देव बघा केन्ना पासून धाडटा ती रिटर्न टिकेट जोड उर शेत होतं शोधताय किती तू आपेल. अरे पुताच्या जोडीचा पैसो खाव रंग शोधी नाही तू. प्रेमिवा हो संसार जाता पत्तो जाता म्हणजे सारखे शिकप नसलेल्या रोकडे सिगरी सोबवता आणि बरे बरे शिकलेले बाबडे बेकार बोलता दोघे मजा पुता आम्ही इतले शिकवय किती उपयोग झाला दोघांक फाव ती सर्विस मेळना रिटर्न टेस्टाक पास जाता दोघूय ओरला तांकां भायर मारतात कारण म्हजे लागीं दुडून हाडून फावर मारून पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडन वता म्हणटाले दोघे आम्ही सांगायले जर तर आम्ही सगळे गोंयकार वचून लंडन रावंक लागले जाल्यार आमचे गोंय कोण सांबाळटलो हेंची पण आता म्हाका दिसता लंडन गेलेले जाल्यार बरे आसलेले असले म्हणून म्हजे फोन ने गोर म्हणून हे स्वातेत नवे गोर तरी बांदून जाते इतलेच नाही येना म्हणल्यार दोघूय म्हजे पूत आपलो संसार तरी करूंक लागतले असते अबेल अबेल देवाचे गोर बोललेले आशा म्हणून जाणाय तू. जाल्यार तो देव गरिबाची गोरा कित्याक करिना फकत गिरेस्तांचीच कित्याक करता गरीब ताची गोष्ट न्हय फकत गिरेस्तूच आणि ते दुडू म्हणून कितले पुदवेचे गरिबाच्या शेणाच्या घरात बसेच रावून सुदिना गरीब बाबडो दुडवांचे फाटल्यान धांवता आणि ते दुडू गिरेस्तांचे फाटल्यान ना बेल ना देवाचे पवार दुरुश येत ताका देव केन्नाच सांगिना. वेळी तो सगळे जाग्यार पडटले अरे आवासानी तुमच्या फाटल्या तुझं फिलियाक वाडून काजाराचो जाला म्हणून जाणा होय सिर्विस ना म्हणून तो काजार जाऊन फाटी रावता अरे पिशा शिरवीस ताका आयज ना फाल्यां मेवतलीच पूण ताची रण वेतात ती वर्सांत ताका पोरात मेवची ना देखून सांग तू ताका काजार सांग ताच्या काजाराचो सगळो डिस्प्लेस हांव करतो म्हजो एकलोच फिली येतो शेमोचे ते ताचे आम्ही ताका सोप केल्या बसांनी सांगून पयले म्हजे एकूय आयकोंक तयार ना तूं गड खाता न्ही पळोवया तुजे तुगे आयकता जाल्यार हॅलो अंकल पळय हॅलो कसो जातो अरे एक दोंगर आसा तू कसो आसा तुज्या चड घोड आसा अरे असोकूच जाय एक सांगले म्हाका शिरवीस कुयचो तरी मेवल्या तुका आजपासून कारांनी कांयच म्हटल्यार 4 जागे टिंग भितर मागीर 4 जागे हांव सिलेक्ट जाला आर गार्ड शेसूक पूण अंकल पूण आनी कितें जोर पीजे करता 5 लाख मात्र सर्विस म्हाका दिवं हे बाबा सर्विस तू घे ती सर्विस आणि त्या 5 लाख 5 लाख हांव पयशांनूय तयार करता रे पुता कारण ह्या फुडें फुकट सर्विस कोण दिवचे ना परत तपाय ते 5 लाख तूं तयार करतलो होय. पूण ते 5 लाख फारीक करून हांवें 10 वर्सां तरी सर्विस करची पडली पडो रे बाबा घोड्या हांवें ताका दिलेले 5 लाख बरोबर लोकांच्या ब्रायब दिलो कितें? करप्शन करचें पडलेलें तुका ज्या कसोच करूंक तयार ना कारण म्हजो पाय एक सर इस्कॉलाक शिकयता तो एक बरो शिकोवपी दुसऱ्याचे दूख सजमोन घेवपी दुसऱ्याची भुरगीं आपलीच भुरगीं म्हणून ताका मोगान विकोवपी भुरग्यांक स्वताचो रस्तो चलोवंक शिकोवपी म्हणून ताका हे व्हड मेळून आसा आनी गोताचो पूत वांकड्या रस्त्यार चलो जाल्यार कोण रेस्पेद मान दितलो म्हजे पांय जेम्स खूप वालोराचे तुझ्याची टॉप जेम्स तुज्यान कितेंय करूं जाता तरी देव तें सांगा ताका सगळ्याक पूण तुज्यान कांयच करूंक जायना तरी देव तें सांगा ताका ना जाल्यार गोंयांत सारखे बाबा तुझे देवाच्या पेसा गप पोस्टाच्या दुडवाचेर आसता आरामाच्या दुडवाचेर न्हय कारण आरामाच्या दुडवार जाय तशें म्हणून दूख लागना पूण कश्टाच्या म्हणून तुका दूख लागता त्या कसो हांवें चिंतला
हांव म्हज्या जिवितांत केन्नाच कोणाक ब्रायब दिवचो ना आनी केन्नाच ब्रायब घेवचो ना कारण दुसऱ्याक स्वताचो रस्तो चलोवंक शिकयतलो जाल्यार पयलो आपणे स्वताचो रस्तो चलोवंक जाय बाबा तुझ्या तोंडांतल्यान भायर सरलेले एक उतर जावन आसा चड वालोराची बरेंच म्हज्या पुता जर तर तुजेच भशेन आमच्या इंडियेच्या दरेक मनशान चिंतलेले जाल्यार येन्ना म्हणल्यार आमचे इंडियेचे अर्धे करप्शन काबार जातलें आसलें पाय एक ग्रुप बरो जातलो जाल्यार त्या ग्रुपाचो लिडर पयलो बरो आसता सारकें आनी तेन्ना तो ग्रुप बरो जावंक होय. येता आमचो पाय बरो म्हणटोच येताचे पूत बरें जातलेच ना पाद्री तू आणि केन्ना आयलो थोडोच वेळ जालो आयलेल्या काय गो हे चेडू कोण पाय सत्य सांगता ते कोण ठेव नको आणि ताचें नांव पासून नको जाल्यार तूं ताका हांगा कित्याक घेवन आयला ताची वळख पळप नासतो ना हांव ताका हांगासर हाडी नासलो जाल्यार ते ताचो जीव दितले आसले जीव दितेले असते हेनी बाब विचार न्हू हे चेडू कोण आनी वो ताका हांगा कित्याक घेवन आयला पाय हांव विचारता विचार विचार इल्मो हांगा ये 100 तासां ते म्हाका सांग फोट मारल्यार तकला चलो दोन ये ते चेडू पळोवंक एकदम बरें दिसता मरे तुज्या ताची कसली फ्रेंडशीप ना जाल्यार हांव म्हजें उतर घालूं म्हजेर आयला ते म्हाका म्हाका ताचें अशी सोद अंकल म्हाजो सोंसपायतालो ताका काय गो म्हाका सत्य सांग ते चेडू कोण जीव दिवंक सोदताले थंयसर हांव पावून सोडलो आनी हांवें ताका सारवार केलें चूक केली हांवें ताका सारवार करून ना तुवें बरें केलां पूण चूक केली तुवें ताका हांगा हाडून वच आनी आतांच्या आतां ताच्या आंटीच्या घरा व्हरून पावय ताका अरे चल वच म्हणला हांवें कितें येव गती नका ती म्हाका परत घरात घेवची ना कारण तिने म्हाका सांगलेलें ताचो खूब बरी नाका म्हणून तो म्हाका फटयतलो म्हणून देखून हांव म्हजें तोंड तिका केन्नाच दाखोवची ना ती बरें म्हजो जीवच सोबत राव तूं जीव दिवंक येता ते न्हय हांव परत येवचो ना तुका सारवार करून हांगाच चुकतात तुमी आतांची भुरगीं घरान वडिलांचें कांयच आयकूंक सोदिना आनी व्हंकल सगळे आयकतात आनी कोण म्हणटा तितलेंय करून तुमी तयार आसतात उपरांत एकामेकाक सोडली म्हणटच गोळ घेवन विकलून वो बाय दुडकी मारून जीव दितात आनी माय बायचे इतले वर्साचे कश्ट एका खिळा भितर रास करून उडयतात माय बाय बाबली भुरग्यां पासून कितलो त्याग करतात भुरग्यांक पळयतात शिकयतात आपूण उणें न्हेसोन आपल्या भुरग्यांक बरें बरें न्हेसयतात भुरगीं शिकची व्हडली जावची बरी सर्विसेक लागची म्हणून देवा लागीं मागतात भुरग्याच्या कश्टाचो इनाम घेवंक ती बाबडी आशेन रावतात आनी तुमी भुरगीं तुमी शिकतानाच मोगान पडटात आनी मोग्यान सोडले म्हणटच मोगा पासून जीव दिवंक धांवतात पूण जे माय बाय तुमकां हो संवसार दाखयला जे माय बाय तुमी ह्या संवसारान हाडल्या ते माय बाय पासून कोणूच जीव दिना केन्नाच दिला खंयच्या भुरग्यांक आयज पासून आपले माय बाय पासून जीव बेनी बाप तू उगीच रावन कितें चिंता विचार न्ही ताका विचार चेडवा तुजें नांव कितें अलोमा अंकल आलोमा सदांच सण आसा आलोमा तुज्या जिवाचें दोनी तूं न्हय पूण तुका रोसतलो देव तुका जिवीत देवान दिला म्हणटोच देवाकूच पुरो हूक आसा तें परत काडून घेवं देवान दिलेलें जिवीत आमी परत देवाच्याच ताब्यान करूंक जाय देवचाराच्या ताब्यान न्हय हांवें झोली तोश्टी आसता तेच्या आंटीच्या घरा वचोन म्हणटा जाल्यार आयज सांजे ताका तूं घे दवर आनी फाल्यां पळयतलो अरे आलोमा तुका तुज्या न्हवऱ्यान सोडला म्हणून तुवें दुखी जावन रडपाची गरज ना म्हूण तुवें तुजो जीव दिवपाची गरज ना पूण हांस कारण ताणें तुका काजार जावन न्हय पूण आपलो आसतना सोडून एक बरी संदी दिल्या म्हूण ताचे म्हणी एक बरो भुरगो सोदून काडून देखो तुका तुजी वकाल आसा आसले पाद्री पूण हांव गरीब म्हणून म्हाकाय ताणें आयजूच सोडला काय नेसो अरे काय नेसो तुका तुजे व्हंकलेन सोडला जाल्यार तुका तुजे व्हंकलेन सोडला म्हूण तूं घरा येतालो आनी ताका ताच्या न्हवऱ्यान सोडला म्हूण ते आपलो जीव दिवंक गेलेले थंय तो पांगोर सोडलो आनी तुवें ताचो जीव सारवार केलो न्हय जाल्यार ते जीव दिवंक येता म्हूण तूं जाण आसलो ना पाद्री जाल्यार ते जीव दिवंक गेला तेच वाटेन तुका कोणेन धाडलो देवान धाडलो तुका
देवाक जाय असले तुमचो दोगांचो एक फूट सांगो देवा निर्मिला तेच घडटा हांवें तूं कितें म्हणटाय बारीक चिंतल्यार बेनी बाब जायते स्वताचा तुझ्या उतरांनी आदल्याची आसा आयकोन घे सांगता ते हांव वाचतेले तुजेर बेसा काजार जावन सोर मुखार गावो पेकता उठता माव नशिबातले जाता भाव बरयलेले सोटये बुकार स्वता साथे उलयता सुनमोजी मानून घेता देवाची आठवण सांगचे गोमना तोंडाके उतरा येना आयकोता ओगीच रावो चितनानी हांव बुडलोलो पिसो जावून पावलोलो बरें जालें तूं मेळून सोडसोडी तुझ्या तयारीक लाग तयारेन कसली अरे तुझ्या काजाराची अरे पूण ताची आंटी ताची आंटी गांवांत वचोन मेवता चल आला चल मोशे बराबर